सागोरा आराधन तुका येसूर बोंडारा आराधन तुका येसू मोगारा येसू दयाळा आराधन तुका तुर्पे सागोरा आराधन तुका येसूर बोंडारा आराधन तुका उंड्यारू पार तू लिपोरासा दैविक तू सोमो वाटून असा उंड्यारू पार तू लिपोरासा दैविक तू सोमो वाटून असा उर्पेन तू आमका नेटून असा तोवे सांगात तू सोथिवून असा उर्पेन तू आमका नेटून असा तोवे सांगात तू सोथिवून असा येसू मोगाळा आराधन तुका येसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूर बोंडारा आराधन तुका स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तू बळी बरो तू आमच्या जिणेचो एकच तारो सौम्या जेजू तू बळी बरो तू आमच्या जिणेचो एकच तारो येसू मोगाळा आराधन तुका येसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन
भावा भयणीनो, बोवर्थो दीस बोवर्थी घडी म्हाका आनी तुका सोम्यान फावो केल्या. आयचो वो नवो दीस जुलायची 10 तारीख 2026 वर्स आमकां देवान फावो करणं. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां आशिर्वादां दिवन हांगासर ह्या देव मंदिरांत ताणें आमकां सांगाता हाडलां. उंड्या रुपी लिपोनसच्या त्याच ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक त्याचो सोम्याचो स्पर्श आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एका घडये म्हणले बरे अणभव करणं. त्या स्पर्शा मुखांतर जाल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवंक आनी तोच स्पर्श आमकां सदांच लाभूं दी म्हणून मागचे खातीर आज आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. मोगाळ बाबा भयणी, कशें एक भुरगें आपल्या आवयच्या फासलेंत मेळटा आसतना कितेंच भें ताका ना, पगार ताका एका रितीचें धैर्य जिवितांत एका रितीचो संतोष, कित्याक ताची आवय ताचो मोग करता. आवयच्या फासलेंत तें ह्या घडये आसा आनी आवय आपणाक कितेंच करूंक सोडची ना. हर एका आकांतांत तावन आवय आपणाक राखतली म्हणलें तें ताचें चिंताप केदींच फोट जायना, व्यर्थ जायना. मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी त्याच बरवशान, त्याच पातयेनेन, त्याच सोम्याच्या फासलेंत, सोम्याच्या हातांत, सोम्याच्या पांयांत थळा आमी ह्या घडये हांगासर आसाव. तसो अणभव म्हाका आनी तुका जावं. त्याच सोम्याचो स्पर्श म्हाका आनी तुका जावं. आनी प्रत्येक जावन आज सर आमच्या युवाजनां खातीर मागता आसतना, युवाजनाची त्या सवां सर आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर आमच्या युवाजनांचो उडास आमी काडया. आमच्या शेजाराच्या युवाजनांचो, तशेंच आमच्या फिरगजेंत आसच्या सर युवाजनां खातीर आमी मागया. आयच्या युवाजन मुखले पवित्र सभा, आमच्या फिरगजेचे मुखले खांबे जर तांच्या जिवितांत सारके तांकां समजोणी मेळटा, सारकी तांकां तरबेती मेळटा आनी मेळिल्ली तरबेती तांच्या जिवितांत ते रुथा करतात, त्या प्रमाणे जियेतात. पयलें जावन तांचेच जिवितांत आनी थंयसर ते जियेतात तांच्या कुटुंबांत, समाजांत, कॉलेजींत, वावरा थळार ते हेरांक एक देख जातले. कित्याक उंड्या रुपार लिपोवनाचो तोच मेस्रे तांचो प्रेरण, तांचो प्रेरक, ताच्या प्रेरणा काल आमी हर एकल्यानी जियेत आसतना खंडे जावन तो आमकां सारकी वाट दाखयता. मोगाळ बाबा भयणी, आमचे युवाजन त्या वाटेन सोमकोंक फुडें सरोन दित. तांचे संगी आमी हर एकल्यानी त्याच सोम्या बराबर आमची मेटां काडूंक आमी फुडें सरता आसतना उंड्या रुपी लिपोवनाचो तोच जेजू जे कोणाक आमी आराधन करूंक हांगासर सांगता मेळ्ळ्या, जे कोणा सरसी आमी मागूंक आयल्या, तोच जेजू
ह्या उंड्या रुपये लिपोवन आसो म्हाका आनी तुका अरी एकल्याक हांगासर आसलेल्यांक आनी हांगासर जी कोण नात तांकां आनी मुखल्या दिसांनी जी कोण ह्या आराधनांत वांटले जातात आनी प्रत्येक जावन आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या अरी एका संध्याक तोच सोमे आपडून दे तोच सोमे हरी एकल्याक आशिर्वाद येवं दे हरी एकल्याक संगात देवं दे हरी एकल्याक आपणाचो स्पर्श लाभों दे आनी ह्या पर्शा मुखांतर हरी एकलो त्याचो अनुभव घेवन तांच्या जिवितांत त्या सोम्या संगे जियोंक रावोंक सदांच फुडें सरोन दे म्हणून आमी ह्या वेळार ह्या आराधनांत वांटेले जाता आसतना मागया आनी त्या सोम्या संगे हो थोडो वेळ करसूंक आमकां आमी तयार करया. आमच्या सोम्याचेर एक नदर आमी मारया. उंड्या रुपी लिपोवन आसता तो जेजू आमच्या दोळ्यांक ताचे पिंतूर त्या उंड्या रुपार वा उंड्याचेर आमकां पळोवंक मेळूं दी. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. खंयचें पिंतूर जेजूचें म्हाका मोगाचें. विविध पिंतूर आसात जेजूची तांतले एक पिंतूर ह्या जेजूचेर आमी नदर घालता आसतना दिश्ट भोंवडायतना ते पिंतूर आमी त्या उंड्या रुपये पळोवया. तसो जेजू ताच्या त्या पिंतुरा मुखांत म्हाका ताचो स्पर्श लाभों दे. कशें एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक तो सोरोवाक व्हरता. णवाय णव शेळयो आसल्यार एक शेळी पयस केल्ल्या वेळार त्या शेळयेक मेळ्ळ्या तक्षणा आपल्या खांद्यार घालून तो हाडटा आनी 100 शेळयो आपणाक मेळ्ळ्यो म्हणलो संतोष तो व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे मोगाळ भावा आनी भयणी तसल्या अनुभवांत आमी जियेवया. तसल्या अनुभवांत आमी हो थोडो वेळ करसुया. तो सोमी ह्या आराधनाच्या वेळार म्हाका आनी तुका हरी एकल्याक एक विशेष स्पर्श तो फावो करूं दे. तो स्पर्श बऱ्या भलायकेचो, तो स्पर्श बऱ्या शांती समाधानाचो, तो स्पर्श एका रितीचो संतोषाचो स्पर्श म्हाका आनी तुका फावो करूं दे म्हणून ह्या वेळार आमी आशोवया आनी गावया गीत आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೆ, आराधने आत्मने, त्रिएका देवरे. आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೆ, आराधने आत्मने, त्रिएक देवरे. आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೆ, आराधने आत्मरे, त्रिएक देवरे. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರೇ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ मोगाळ भावा भयणीनो त्रिएका देवाक आमच्या जिवेतांत आमी अरियेकल्यानी जागो दिला 7 सक्रामेंतांपैकी पयलो सक्रामेंत पवित्र स्नान आसो आनी ह्या सक्रामेंता मुखांतर त्या त्रिंदादीच्या नावे आमी पवित्र स्नान घेतलो त्या दिसा थावणो ते त्रिंदाद आमचे संगी निरंतर तिचो सांगात आमकां दिवन आसा आनी ह्या त्रिंदादी थंय आसो दुसरो जण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्याय जिवेतांत देव बाप आणि देव पवित्र आत्मो सदांच आसले वरवीं ताचे मिसांव सुरवात करता आसतना 40 दीस आनी 40 राती मागण्यांत आनी प्राजितांत करसीत आसतना थंयसर देव बाप थंयसर आसलो पवित्र आत्मो थंयसर आसलो आनी आराण्यांत थंयसर सैतानान ताका तळ्ळें हाडटा आसतना पवित्र आत्म्यान ताका राखून व्हेल्लें देवाच्या प्रभावाक तो बरिल्लो आनी देवाचें नांव ताणें हरसिल्लोय देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता उतरां वरवीं मनीस जियेता असल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर सैतानाक ताणें धांवडायिल्लें मोगाळ भावा भयणी पळया त्या जेजू क्रिस्ताक आमचे समोर उड्या रुपी लिपोवन आसचे त्या सोम्या जेजूक देवा बापाचो तो स्पर्श आसलो
देवा बापाचो तो अणभोग आसलो आनी त्या अणभोगा विणे तो कधीच जियोंक ना. त्या अणभोगान तो भरलो, त्या अणभोगान ताणें कळनासतना ताचें मिसांव केलें आनी त्या मिसांवांत तो जैतेवंत जालो. आनी तोच जेजू मोगाळ भावा आनी भयणी, पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन ते सोग वांजेलिस्त आनी त्या वांजेलिस्त त्या जेजूच्या त्या असर्या विशयांत, त्या विस्मिता विशयांत थंयसर तो विवार दिता आसतना थंयसर प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर जेजून सबार जाणांक आपडले, सबार जाणांची पिडा शिडा गूण केल्ली आनी सबार जाणांक स्पर्श तसो लागुल्लो. आनी ह्या स्पर्शा मुखांत म्हाका भावांनो आनी भयणीनो साहित्या रितीन म्हणले बरें पिडेस बरें जाल्ले. माथेवाचो 7वो अध्याय जेजून सांगले ते उतरां म्हाका तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटले, भडया तुमकां उक्तें जातलें. निसायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदलेल्याक मेळटा, बडयतल्या उक्तें जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पळय आमचे हर एकल्याचें जिवीत पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर जेन्ना आमी बांदून हाडटा, आमचे हर एकल्याचें जिवीत तें एक फळादीक जिवीत जावंक शकता. कित्याक त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर जेजू आमचे लागीं उलयता मात्र न्हय, जेजू आमचे संगी सदांच रावता. आनी त्याच उतरां मुखांतर आमी मागल्लें तो आमकां दिता आसतना ताची दैवीक सकत आमच्या जिवितांत ती वळाशी करता. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, उडासाक आमी हाडया त्यो घडयो त्या जेजून आमकां आपडले. पळया पवित्र पुस्तकाचीच थोडे उतरां आमी आयकत आसतना जेजूचो स्पर्श सबारांक मेळिल्लो आमी समजतना जेजूचें बरेपण आमकां अणभव करूंक साध्य जातलें. जेजूच्या काळार कोडाची पिडा, जी कोणाक कोडाची पिडा आयल्या तो फातकी मनीस म्हणून वलायलेले. आनी कोणाक कोडाची पिडा लागली ताका ताच्या कुटुंबांतावन, समाजांतावन, सैऱ्यां दैऱ्यांतावन आनी काशा ताच्या घरांतावनूच भायर वरविंगड दवरचें आसलें. आनी कोणी तसो म्हणलो मनीस ताचे सरसी वसनातलो. आनी ह्या वेळार आमी समजूं येता तो त्या एका पिडेस्ताची परिस्थिती, तसो अणभव, ताच्या मतीचें शांती समाधान कसलें जावन आसतलें. खंडीत जावन, बेजारायेचें, दुखाचें, कोणाय लागीं विवारून सांगूंक जायना तसलो तो अणभव तासो. आनी असल्या एका सन्निवेशांत, असल्या एका परिस्थितींत आसतना जेजू कोडकाराच्या लागीं वेसो. त्या कोडकारान जेजू लागीं विनंती करचें, तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका गूण करूंक जाता. आनी जेजून त्या एका उतरांक ताका स्पंदन करचें आनी हांव तुका गूण करता म्हणचें, ताका आपडचें आनी पिडा गूण करचें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पळया कोडाची पिडा जेजून गूण केली. आनी ह्या कोडाचे पिडे गूण करचे मुखांतर जेजूची गूण करची वा स्पर्श, जेजूचो स्पर्श त्या पिडेस्ताक लागता. आनी तो स्पर्श, तो फावर जेजू थंय आसलो त्या कोडकारा थंय वेता आसतना ताची कोडाची पिडा गूण जाता. परिणाम जावन ताचे कुटुंब ताका फाटींग येता, समाज ताका फाटींग येता. 10 जाणांतावन तो बहिष्कार जाल्लो, 10 जाणां ताका भितर घेतात. परत तो आदलो मनीस जावन जियोंक जेजू साध्य करता. आरिगराचो आनी आरिगराचो 4 जण
ताच्या अंतुळा समेत उको लाडले म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. पळया त्या वेळार त्या आरी घराचो भावार्थ जेजू पळयना, बघा ते ताका आपोवन हाडल्या त्या 14 जाणांचो भावार्थ जेजू पळयता. आनी त्या तांच्या भावार्थाक लागून त्या आरी घराक म्हणटा उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल म्हणटा. आनी एका दिशेन तुजे पातकां बोगसाली, उठ आनी चल म्हणटा. जेजूचो स्पर्श, मागण्याचो स्पर्श त्या एका पिडेस्ताक आरी घराक लाभता आनी तो उठोवन चलता. तर जेजू थंय आसली ती गूण करची सकत तो स्पर्श त्या पिडेस्ताच्या कुडींत भितर सरता आनी तो गूण जाता. जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केलें. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जायराच्या धुवेक तालिता कुंबळें आनी जेजूचो ते जिवंत करची सकत आनी आपडटना थंयसर तिका लागले आनी मरण पावली म्हणून चिंतली ती चली जिवंत जाली आनी ताच्या कुटुंबाक जेजून थंयसर फावीत केलें. 12 वर्सां तावन कश्ट नासली ती स्त्री आपूण जेजूचे आंग बसून आपट जाल्यार गूण जातली म्हळें. आनी त्या वेळार त्या स्त्रियेन जेजूचे वस्तूर आपटलें, जेजूचो स्पर्श केलो आनी तो वळलो जेजू तावन गूण करची सकत ह्या भयणीच्या कुडींत भितर सरले आनी त्या स्पर्श मुखांतर ती स्त्री गूण जाली, बरी भलायकी जोडूंक पावली. हांवें सुरवेरेस्त म्हळें एका भुरग्याक आवयचो स्पर्श मेळटा आसतना रडशे भुरगे संतोश पावता, रडशे भुरगे थांबता, रडशे भुरगे तोंडार आसो दिता. कित्याक की आवयन आपल्या भुरग्याक 9 म्हयने आपल्या कुशव्यांत तिणें वावयल्लें आनी तो स्पर्श त्या भुरग्याक कळीत आसा. आनी आपल्या 9 म्हयने उतरोवन भुमीक त्या आयिल्ल्या उपरांत त्या आवयच्या हाताचो स्पर्श त्या भुरग्याक कळटा. देखून पळया म्हाका भुरगे भावानो आनी भयणीनो, खंयचेय एक भुरगे कसलेंय ते रडणे आसचे भुरगे आवयच्या हातांत येता आसतना ते ताचें रडणें थांबयता आनी आवयच्या त्या फासले ती एक जाता. जायती गणितां म्हाका भावानो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत जेजून स्पर्श केल्ले, जेजून आपडली गणितां जायती आमकां कळीत आसा. बर्तिमेव 38 वर्सां तावन ताका दिसानातले आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थळ्या लागीं तो भीक मागून आसलो आनी ताका जायते ताका थंयसर मुखां आसले आनी थंयसर त्या तळ्या लागीं वचूंक तो आशेतालो. पूण ताका भीक ते दिताले. पूण जेन्ना जेजू थंयसर पावता आनी तुका कितें जाय म्हूण विचारतना म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, कित्याक दिश्ट आसलो आनी दिश्ट नातल्या मदें तापावत कितें म्हणलें आमकां कळीत आसा. सगळो संवसाराची सोबाय देवान केल्ली ती आनी ती पळोवंक बर्तिमेव आशिल्लो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून तसो स्पर्श ताचे दोळे आपडचे मुखांतर ताका थंयसर स्पर्श दिता आनी ताका गैरें गैरें दिसता. आनी उपरांत परत जेजू आपट आसतना थंयसर ताका सोबी दिसता, सगळें आसा तशें दिसता आनी हें पळयल्लो तो जेजूक तो अर्घां दिता. म्हाका भावानो आनी भयणीनो, स्पर्श मात्र थंयसर आसलो की एक सवाल ना, बागार त्या स्पर्श सोवे जेजूचे ते मागणें आसलें आनी जेजूक प्रत्येक जावन एक विशेष पावर दिल्लो, स्पेशल एक अधिकार दिल्लो आनी त्या अधिकाराच्या नांवान जेजून त्या लोकांक ताणें आपडलें आनी तांचे खातीर ताणें मागणें केलें. देवा लागीं ताणें मागणें केलें, कित्याक मागण्या वेणें जेजू ना, मागण्या वेणें जेजूचें जिवीत नातल्लें. देखून म्हाका बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाता आसतना तो जेजूचो स्पर्श म्हाका आनी तुका हर एकल्याक मेळ्ळा जाय म्हणून आमी आशेता. आनी आमकां जायते फावटी असलो स्पर्श आमकां मेळ्ळा. प्रत्येक जावन हर एका दिसा एवकरिस्टा बलिदानांत वांटली जाता आसतना आनी वांटली जावन जेजूची कूड आमी सेवता आसतना न्हय केवल तो एक उडो जावन आमी घेतला, बघा जेजूची कूड जावन ताचें मांस जावन आमी सेवले वरवे जायते जण पिडेस्त बरे जाल्यात. आमकां कळीत आसा जायते जण
पिडेस्तांक कुमगार आडून गेल्ल्या वेळार वा व्हरून व्हेल्ल्या वेळार तो कुमगार घेतल्या उपरांत त्या पिडेस्ता थंय एका रितीचें समाधान, एका रितीचो संतोष, कितले कश्ट आसा जाल्यार ते सकत ताची पिडा सोसून व्हरूंक धैर्य दिता, बळ दिता, सकत दिता आनी ह्या सक्ते मुखांतर ताची पिडा तो पिडेस्त थंयसर सोंसता जाल्यार पवित्र कुमगार मुखांतर जेजूचो स्पर्श आमकां मेळटा. अरी एका येवकारिस्तांत वांटेली जाता आसतना देवाचें उतर आमकां परगट जाता आनी त्या देवाच्या उतराचो संदेश जे कितें आमी म्हणटा शर्माव आमच्या जिवितांत तांचो थोडो तरी आमच्या जिवितांत घेवन जिवितांत जियेतना त्या देवाच्या उतराचो प्रभाव तो स्पर्श म्हाका आनी तुका मेळटा आनी आमच्या जिवितांत तो जियेत आसतना आमचें जिवीत बदलाता, आमचें जिवीत संतोष दिता आनी आमचें जिवीत संतोषाची मेटां काडूंक तें आयती करता. अशें म्हणटा आसतना म्हाका अशा बाबा भयणीनो जेजू आसतना ताचें बरेपण ताच्या लोकांक मेळिल्लें. जेजू आज आमचे मदें खरोच हजर आसा म्हणून आमी फाटी येता आनी आमकां तें बरेपण मेळटा. जेजून जायत्या जाणांक आमच्या हातीन दिलां, आमच्या वडिलां तावून आमच्या वडिलां मुखांत जेजूचो स्पर्श आमकां मेळटा. आमच्या याजकां मुखांत धार्मीक भाव भयणी मुखांत जेजूचो स्पर्श आमकां मेळटा आनी त्या स्पर्शा मुखांतर जेजू संगी आमी एक जाता आसतना आमी आशिल्लें सगळें बरेपण आमकां लाभता. देखून म्हाका अशा भावांनो आनी भयणीनो तुमच्या थंय वा बरी भलायकी नातल्या वेळार तुमी पाद्र्या पासस याजका पासस येतात आनी म्हजे खातीर मागा फादर म्हणटात आनी याजक माथ्यार हात दवरून मागल्या वेळार जायत्या जाणांक बरी भलायकी मेळटा जाल्यार जेजूची गुण करची सकत एका याजका मुखांतर तुमचे भितर सरता आनी तोच जेजू एका याजका मुखांतर बरें करूंक शकता. आस्पत्रे गेल्ल्या वेळार धाकटेर ताका शिकवण ताका शिकप तें खरें कितें करी जाय म्हणल्यार ताका कळीक जाता आनी त्या शिकपा मुखांतर आनी देवाच्या आदारान तो थंयसर चिकित्सा दिता आनी त्या धाकटेरा मुखांतर जेजूच्या आशिर्वादा मुखांतर तें बरेंपण तुमकां लाभता, तुमची पिडा गूण जाता. अशें सांगूंक गेलें जाल्यार म्हाका अशा बाबा भयणीनो अंतांनी जेजूचो स्पर्श विविध रितींनी आमकां मेळोवन आसा. देखून त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. त्या सोम्याचें बरेंपण आमी जिवितांत अणभव करता आसतना तो सोमी आमच्या जिवितांत सदांच हजर आसा. हांवें म्हळें एका भुरग्याक आवयचो स्पर्श संतोश दिता, एका स्त्रियेक आपल्या दादल्याचो स्पर्श सांगातपण संतोष दिता. दुखांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमचें सांगातपण संतोष दिता. कश्टांत आशिल्ल्या मनशांक कुमकेचो हात संतोष दिता. आनी अशें म्हाका भावांनो आनी भयणीनो जेजून आमकां हर एकल्याक ताचो स्पर्श ताणें आमकां आपडला आनी स्पर्श हेरां थंय वांटून घेवंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या. तर ह्या वेळार प्रत्येक जावन मौनपणान आमचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. म्हजो स्पर्श कोणाक लाभुल्लो, म्हजो स्पर्श कोणाक लाभुल्लो आनी त्या स्पर्शा वरवीं कितें बरेंपण जालां उडासाक आमी हाडया आनी मना भितरच एका रितीचो संतोश आमी बगया. आनी तुमकां कोणा तावन तसलो स्पर्श मेळ्ळा तांचे खातीर तुमी सोम्याक अर्गां दिया. जावं पुरो तुमी हांगासर आसात भुरगीं जावन तुमच्या वडिलांचो स्पर्श विविध रितींनी तुमकां मेळ्ळा आनी त्या स्पर्शा मुखांतर तुमचें जिवीत आज संतोष बरी जालां. कश्टां आणवरांक तुमी सांपडिल्ल्यात, हेरांनी तुमकां कुमकेचो हात दिलो, तांच्या स्पर्शा मुखांतर तुमचीं दुखां पयस केलीं, रडणें पयस केलें, तुमच्या मुखां म्हळ्यार संतोष उदेलो आनी आज तुमी संतोशान आसात.
कोणगी एकलो फेलो म्हज्या गरजेक तो पावलो आनी त्या खातीर ताका तुमी अर्गां देवया. आज तुमी बऱ्या कामार आसल्यात आनी कामार आसात आनी तुमकां विविध शिक्षकां मुखांत बरें शिक्षण तुमकां लाभलें आनी त्या शिक्षणाचो स्पर्श तुमच्या जिवितांत त्या शिक्षकां मुखांत तुमकां फावो जालो. तुमच्या जिवितांत जायते याजकांनी धार्मिकांनी तुमकां तिडविलें. तुमची वाट तांणी सारकी केली आनी सूख वाटेंत सारके वाटेक तुमी आयल्यात आनी तुमच्या जिवितांत तांची ती वाट तांचें तें मार्गदर्शन तुमचें जिवीत बदललें आनी तांचो स्पर्श तुमकां मेळ्ळो आनी तुमी आज संतोश भरीत आसात. देवाक सोम्याक तुमी अर्गां दिया. हर एकल्या थंय एक उपकारी मोण आसा, उपकारी काळीज आसा आनी त्या उपकारी मोणाचें काळीज त्या सोम्या थंय सदांच आमी उबारूंक फावो. कळनासतना मागा म्हळें जेजून. तर ह्या वेळार म्हाका भावण आनी भयणीनो त्या सोम्या लागीं आमी मागया. सर आमी दिबी गेल्या. प्रत्येक जावन विविध त्या सवांक घेवन आमी हांगासर आयल्या आनी त्या सवां त्या सोम्याक आमी समर्पण दिता आसतना त्या सोम्याचे आशिर्वाद आमी मागच्या त्या सवांचेर पडो दिवन मागता आसतना हांगासर ह्या आराधनांत ह्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या आमी सोमेसांचे हांगासर आसल्या हर एकल्याचेर त्या सोम्याचो स्पर्श, सोम्याची गूण करची सकत, सोम्याचें तें बरेंपण ते आमकां हर एकल्याक हांगासर लाभोवन दी. प्रत्येक जावन उडासाक आमी हाडया पवित्र सभेचो. पवित्र सभा सोलोन वरच्या सर्व प्रत्येक जावन पाप सैबा पासत, सर्व गोळी बापा पासत, याजकां पासत, धार्मीक भाव भयण्या पासत आनी लायकां पासत आमी मागया. सोम्याचें उतर प्रगट कर. सोम्याच्या उतराचो स्पर्श तांच्या उतरांनी करणे मुखांत ताणें प्रगट करता आसतना आनी हें मिसांव सबाराक मेळटा आसतना तें मिसांव प्रगट करच्या सर्वांक बरी भलायकी मोतीक शांती समाधान मेळोवन दिवन आमी मागया. मागया आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत तांकां विसलां, तांकां एक जबाबदारी दिला, अधिकार दिला, तांचें तें विसोवन तांणी बऱ्याक गळसून समाजाचें बरेंपण तांणी करूंक आनी समाज संतोशान जियोवंक आसा करीशें ते तांचे प्रयत्न चालू दवरून दी म्हणून सर आमच्या मुखेल्या खातीर आमी मागया. मागीर आमी आमचे खातीर विविध त्या सवांक घेवन ह्या सोम्या संगे हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयिल्ल्या वेळार आमी आशिल्ले आमी मागले त्या साव त्या सोम्याच्या स्पर्श मुखांत आमकां मेळचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. मागीर आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर हर एकल्याक बरी भलायकी फावो जावं दी. जी कोण सेवा साखरी करतात तांकां उदार मोण फावो करूं दी आनी तांच्या सेवे साखरेक तांचो स्पर्श त्या पिडेस्तांक मेळटा आसतना तांच्या जिवितांत संतोश समाधान लाभोवन दिवन आमी मागया. मागया सर आमच्या युवा जनां खातीर, युवा जनांक बरें शिका फावो जावं दी. तांच्या जिवितांत बरी साल तांणी विसूंक आनी त्या सालीन तांणी समकोवंक आनी बरो फुडार तांणी बांदून हाडूंक आनी प्रत्येक जाण कुटुंबाक जियेत आसतना तांच्या वडिलांक सदांच रेस्पेक्ट दिवन, गौरव दिवन तांचे जिवी जियोवंक सोमी तांकां आदार दिवन आमी मागया. सर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर भुरग्यांक जेजू आपडूं दी. ल्हान भुरग्यां म्हणजे येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गेचें राज म्हूण सोम्यान म्हळें. तर ह्या सर भुरग्यांक सोमी आपल्या फासलेंत, आपल्या वेंगेंत एक करून दी. कुटुंबांत पयस केल्ल्या भुरग्यांक तो फाटी हाडून दी वेचीक बापाय भाशेन. आनी त्या स्पर्शांत एक जाल्लीं भुरगीं आपल्या कुटुंबान, आपल्या शिकपा स्थळार, आपल्या वावरा थळार एक देखीवंत भुरगीं जावन युवा जनां जावन वाडोवन दीत म्हणून आमी मागया. तुमची खासकी त्या सवा उडासाक तुमी हाडा. तुमच्या जिवितांत
तुम्ही मागलेले ते साव तसं सोमी फळादी करून दिवन आमी मागया. सर आमची ते सवा सांगाता घाल तो सोमी आमचेर आशिर्वाद घालून दिवन आमी मागया आनी गावयांक येत ये द्या वडा सक्रामेंता. Voda Sacramenta Sustanglaman Koruya Purvilya Darupa Botna Novioriti Agarya Salvon Vecha Uskutisia Babartace Mortivia Suseva Pa Tasiputa Asari Stutisa Potvi Mahima Susta Susta Ikastaryan Sita Vado Mancha Spirita Samosavina Varta. Amen. Prarthuya Yesu mia Jesu Krista या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगय सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. दिसपरत्या जिवितांत तुजो स्पर्श विविध रितीने आमकां लाबोवणो आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तूं बरेंपण कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. मिसाचे बलिदान जसिंत रस्के नजत में बस पेटोवचें जावन आसा. तशेंच ह्या मिसा वेळार सर आमची ते सावा आनी आमचे बुले सर्वेस्पर देवा बाबा आमी समर्पया. आयच्या दिसा आमचे सांगात आसात मनादीक बाप जॉन बॅप्टिस्ट मॉरस मारील फिरगजेंत आपली सेवा दिवन आसात. तांकां तुमच्या हर एकल्याच्या नांवी
आमच्या विकार बापा तर्फे नवें फादर हेनरीच्या नवें तांकां बरो येवकार हांव मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, विशेष रितीने ह्या नोवेनेच्या ह्या मिसंत वांटेले जावंक आनी मुरयेमायेचे मजत मागोवंक आनी मुरयेमायेच्या मजते मुखार देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. आमकां हर एकल्याक वेंसलां, आमच्या नांवान आमकां आपयलां आनी आमकां एक मिसांव दिलां. आनी आमचें मिसांव आमी हर एकल्यांनी कळनासतना करूंक आसा आनी तें केल्ल्या वेळार तें मिसांव फावो केल्ल्या त्या सोम्याक आमी फाळो दिता. ताचें खुशी आमच्या जिवितांत आमी कार्यागत करता. देखून येवकरिस्ताच्या बलिदान वांटेले जावंक आमी फुडें वयता आसतना आमकां कसल्या मिसांवाक आपोवणें दिलां. एक येजाक, एक धार्मीक, एक गुरकार, प्रतिनिधी, विविध संघ संस्थेचे मुखेली जावं सांदे जावं हर एक मिसांव सोम्यान आमकां दिलां आनी त्या मिसांवा संगे मिसांव जबाबदारी आमकां दिल्या. ते मिसांव ती जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक आमी त्याच येवकरिस्ताच्या जेजू लागीं आमी मागया. तसो जेजू आपयलेलो आमकां सांगा दितलो, आमच्या मुखांत मिसांव करतलो आनी ते मिसांव फावो जाल्लो लोक देवाक अर्गां दितलो. असलें बरेंपण तसो येवकरिस्ताचो जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्या फावो करून दी म्हणून मागया आनी बलिदानान वांटेले जावया. दिसभरच्या जिवितांत आमकां दिल्ले मिसांव करूंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर सलवल्ल्या खातीर सांगाता आमी म्हणया. हांव पातके सर्पद्वेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. या पासून सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमी भोव वसत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमचे असत कायेंत आमकां बळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांनी आमकां सुटय म्हण तुज्या लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सुम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर असें उलयता, इस्रायल भरपूर फळ दिवची समृद्ध दाखवल. जितलीं चड ताचीं फळां वाडलीं तितल्यो चड वेदी ताणें बांदल्यो.
जितलो चड तसो देश ग्रेस्त जालो तितले चड पुजे खंबे ताणें उबारले. ताचें काळीज कपटी आपल्या अपराधाचें फारीकपण आतां तांणी दिवचें पडटलें. सर्वेस परस तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पुजे खांब्याचो नाश करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना. पूण रायाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? समार्याचो नाश जातलो, ताचो राय उदकाचेर उपेतले सवले सारको. आवेनाच्या उंच पुजे स्थानांचो इस्रायलाच्या पथकाचो नाश जातलो. वेदींचेर कांटे कुंटे वाडतले. तेन्ना ती पर्वताक म्हणटली, आमकां लिपया, आनी दोंगराक म्हणटली, आमचेर पडा. तुमी तुमचे पासत प्रामाणीकपण वंपा आनी विश्वासी मोगाचें पीक काडा. तुमची पाड पडलेली भुंय नांगरा, कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर प्रामाणीकपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय तो वेळ हो. देवाचें उतर हें श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचें मुखामळ सोदा. परचे मुखामोल सोदा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगळीक उसारा. ताची सर महत्कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. मुखामोल सोदा. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो असरो घेया. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असार्या वेजमेतांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. मुखामोल सोदा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो, सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे राज लागी पावला, पातकी जिनी बदला, बरी कबार सत्माना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसर दवडवचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां ही. पयलो सिमांव, जाका पेद्र म्हणून आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार माथ्येव, आल्फेबाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक गाताण पराधीन केल्लो इस्कारियो जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन जाडले, अन्य जातीच्या गांवाक व्हरतात ह्यो वांटो धरिनाकात
आणि समरिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बागार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोखऱ्यामध्ये वसा. वेताना सगळेचे राज लागे पावला म्हणलो संदेश पसरीच वसा. देवाचे ओथर्ये वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी फेसबुक वा यूट्यूब वा आमच्या व्हॉट्सअपार सबार पावटी पळोवची वा फॉरवर्ड जावची एक मेसेज जावन आसा. विविध कंपनींत कामाक विसतना कसली रीत वापरतात म्हणून. आनी प्रत्येक जावन कंपनीचे जावं पुरो, मॅनेजर जावं पुरो, जनरल मॅनेजर जावं पुरो, विविध वेश पांघरून आय मीन पॉझिटिव्हली मार्गार ताणें येवचें. जावं पुरो तांचेच कामागारा मदले एकल्यान भिकारी जावं थंयसर एक्ट करचें. आनी थंयसर साबार जाणां इंटरव्यूक, कामाच्या इंटरव्यूक आपयलेली त्या वाटयेन ताणें पाशार जावचें. आनी एक त्या 14 जाणांनी पाशार जाता आसतना विविध रितीची आशा तांकां दाखोवची. आनी त्या आशेंत ताणें फटी मार म्हणले बरी जावं पुरो एक दाखल्याक थंयसर एक पयशांची आठ्ठी थंयसर पडोवन आसची. आनी त्या एका भिकाऱ्यान म्हणून येत गरजेवंतान ही तुजे गे पयशे म्हणून विचारल्या वेळार वय वय म्हजे हातान जावन पडले म्हणशे आनी ते ताणें घेवचे. आनी उपरांत जावं पुरो आतांचे वॉच मोलादीक वॉच आनी वा विविध नमुन्याच्यो वस्तू थंयसर पडिल्ल्यो त्यो म्हजे म्हणून सांगचे आनी फटी मारन ताणें इंटरव्यूक वेचें. आनी ताचे पैकी एकलो वा एकलें एक प्रामाणीकपणान आसचें थंयसर येता. आनी ताणें विचारतना हे तुजें गे म्हूण विचारतना तो वा ते हातांत घेता हे म्हजें न्हय आनी इतलें घेवंक म्हजे लागीं पयशे नात. देखून कोणाचें म्हणी हें तर येताना पडलां आसतलें. देखून आयल्या वेळार तांकां दी म्हणटा आसतना थंयसर लिपोवन रावल्ली तांच्या कंपनीची CEO जावं पुरो, मॅनेजर जावं पुरो, तांणी ह्या एका व्यक्तीक विसून काडचें आनी कंपनींत असलें प्रामाणीकपण दाखोवंक जरी व्यक्ती जायचे म्हणून तांणी निर्धार घेवचो. आनी इंटरव्यू गेल्ल्या वेळार आमची तुमची इंटरव्यू दळचू जाल्या आनी थंयसर रिजल्ट अनाउन्स करन कितेंच कळीत नातल्या तांकां एक सत गजाल तांणी सांगचें आमी पळयलां आसूंक पुरो. आनी असलें पळोवन प्रस्तुत सबार कडेन अशें न्हय तरी विविध रितीने इंटरव्यू करून कंपनीक जाणांक विशीं प्रक्रिया चलोवन आसा. म्हाका बाबा भयणीनो असलेंच एका दृश्टांत म्हणले बरी. हाच्या सुवार्थेंत जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक विसरलें आनी 12 जाणां आपोस्तलांक विसरून तांच्या जिवितांत ते प्रामाणीकपण आसात की म्हणून खंडीत जावन तांची परिक्षा ताणें केल्ली. आनी तांच्या काळीज ताणें पळयलें. भायली देख ताणें भायली सोबाय ताणें पळोवंक ना. कित्याक ते एक सामान्य व्यक्ती. शिकप तांकां सड्ड नातलें. ते पवित्र पुस्तक म्हणटा ते मासली फाकतेले मनीस जावन आसले सदावत. आनी तसल्यांक जेजू विसता आनी तांच्या काळीज आनी मोण पळयता. आनी असले म्हज्या मिसांवाक जोगते व्यक्ती म्हणले विसचे मुखांतर तांकां तो मिसांवाक धाडटा. आनी हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें मिसांवाक धाडटा आसतना जेजून कितें तांकां दिलें, कितें आपणा लागीं आसलें तें तांकां ताणें दिलें. प्रत्येक जावन आयच्या सुवार्थेंत जेजू थंय आसले 2 शगूण आमी पळयले. एक जावन आसा शेअरिंग, वांटून घेवचें, आनी एक कॅरिंग, जतन घेवचें. खंयच्या रितीन जेजून शेअर केलें, वांटून घेतलें. जेजू देवाचो पूत, ताका विशेष एक सकत देवान फावो केल्ली आनी ती सकत जावन आसा पिडेस्तां गूण करचें. आनी जेजून ही सकत तांकां जालें वांटून घेतली. आनी जेजून कितें म्हळें, देवसराक तुमी दांडोया, पिडा शिडा तुमी गूण करा. आनी ही जेजू थंय आसली ती पदवी
आपल्या सिसांतय आपोस्तलांतय ताणें वांटून घेतलें. ह्या वेळार एक सवाल म्हाका बाबा भयणीनो, जेजू थंय आसली ती सकत आपल्या आपोस्तलांतय वांटून घेता आसतना जेजूची सकत उणी जाली की ना. कशें एक दिवो पेटता आसतना एका दिव्या तावन सबार दिवे पेटोवंक साध्य आसा. एका दिव्या तावन सबार दिवे पेटता आसतना थंयसर उजवाड प्रकाशता आनी एका दिव्या तावन सबार दिवे प्रकाशतात. देखून जेजू आशिल्लो ह्या देवाचें राज म्हज्या हातीन देवा बापान म्हाका दिलां. हे हांवें म्हज्या आपोस्तलां थंय हांवें तें वांटून घेसय आनी त्या आपोस्तलांनी वचून हळ्ळ्यांनी वचून ती सुवार्थ ताणें परगट करीसय आनी सबारांक म्हजें बरेंपण तांकां मेळा जाय. पळया मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूची एक चिता पळया, सबारांक ताणें मेळा जाय. देखून ताच्या सिसांतय आपोस्तलांतय ताणें तें वांटून घेतलें आनी हें बरेंपण सबार लोकांक मेळिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणलें त्या लोकांक कळीत जालें आनी जेजू जावन आसा पिडेसाचो वैज म्हणलें ताका कळीत जाता आसतना जायतो लोक क्रिस्ताचो फाटला करूंक शकलो, क्रिस्ताच्या मोगार पडलो आनी क्रिस्ताक सत्मानूंक लागलो. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आमकां विविध रितींनी नेटयल्यांत, विविध रितींनी आमकां आशिर्वादां दिल्यांत. जर तर जेजून वांटून घेतले बरें, जेजून पिडा शिडा गुण करची सकत ताणें वांटून घेतली. आमचे थंय तसली सकत ना तरी हेर रितींनी देवान आमकां आशिर्वाद दिला. देखून असलो आशिर्वाद जावं पुरो आमी ग्रेस जावन आसा. गरजेवंतांक आमी कांय इल्लें वांटून शेअर करता आसतना आमचे थंय आसलें इल्लेशें उणेंपण जाता तें खरें, पूण उणेंपण जाता आसतना आमी दिल्ल्या तांच्या जिवितांत थंयसर भरती येता. थंयसर कांय नातलें थंयसर इल्लें भरता. थंयसर दुखां आसलीं संतोशान बदलतात. थंयसर बेजाराय आसली संतोशान बदलता आनी त्या संतोशाक बेजारायक आसलें आनी त्या संतोशाक म्हजें शेअर केल्लें हांवें वांटून घेतलें तें कारण जाता आसतना ताच्याक चड हांव संतोशान भरतां आनी ताच्या संतोशाक हांव कारण जाता. म्हाका बाबा भयणीनो, आमकां असलो अवकाश मेळटना बऱ्या तरान गोळसूंक आमी फुडें सरया आनी आनेकल्याच्या जिवितांत आमचें शेअर करता आसतना तांकां आमी संतोश दिवंक प्रयत्न करया. दुसरें मोगाच्या बाबा भयणीनो, कॅरींग जतन घेवची. एका कुटुंबांत पळया, एक आवय एक बापूय आपले थंय आसलें सकट वांटून घेतात आनी तें वांटून घेवचे मुखांतर तांकां उणेंपण जाता तें खरें. प्रत्येक जावन एप्रील मे जून वा जुलय येता आसतना आमच्या इस्कॉलाक आमची भुरगीं येतात आनी त्या वेळार भुरग्यांक हजारांनी आनी बेंगळूर आनी गेले जाल्यार लाखांनी थंयसर डोनेशन ते बांदूंक आसता, फीस बांदूंक आसता. आपल्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर कितलेय त्याग करन खर्च करन कितें आमी उळिताय केलां तें त्या भुरग्यांक एकच फावटी खाली करता आसतना खंडीत जावन त्या आवय बापायक दोन रितीचे चिंता. एक बेजाराय म्हळ्यार असले सक्कड खाली जाता एका घडयेक आनी एक रिती संतोश. आमी इल्लें सांगता गेल्ले वरवीं आज आमच्या भुरग्यांक फीस बांदूंक साध्य जालें न्ही म्हणलो एका रितीचो संतोश तांकां बगता आसतना त्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर सगळेंच त्याग करता. आनी ह्या वेळार पळया मोगाच्या बाबा भयणीनो, जतन घेवची. आनी त्याच प्रमाणे मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजून आपोस्तलांक धाडलें मिसावांक आनी मिसावांक येता आसतना तुमी कितें व्हरी जाय कितें व्हरूंक नजो म्हणून ताची जतन घेवच्या मुखार ताका थरपेती गेली. दुसऱ्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, ताच्या घरा तुमी रावा म्हळें आनी जे कितें ते दितात ते तुमी खाया आनी तुमचें मिसांव जाल्या उपरांत त्या घरांत रावन तुमी मुखारसून वचा. कोण जतन घेता तसल्यांत हांव मात्र असलीं उतरां भायर वाळोवन येतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून मिसांव फाटी येतना तुमी वचा इल्लो विशव घेया. कित्याक मिसावांक तुमी आसल्यात, मिसावांक तुमी कश्टाल्यात, तुमकां पुरासन जाला, वसा इल्लें रेस्ट घेया म्हणटा जेजू आनी जतन घेवंक थंयसर फुडें वेता. तांकां पळोवन ताचें काळीज कळवळ्ळें म्हणटा आनी जेजू थंयसर थोड्याच मासलेन आनी उंड्यांनी थंयसर अजाप करता आनी त्या लोकांची भूक तो थांबयता. उंड्या मासलेचें जेवण तो खंय तर करता आनी थंयसर ताची जतन घेवच्या मुखांतर म्हजी शिकवण आयकूंक आयल्यात.
देवाच्या राजाची शिकवण ते आयकूंक आयल्यात तांकां हांवें खाली बुकेल्या पोटांनी फाटी धाडचें न्हय म्हूण तो समजता आनी थंयसर तांकां खाण तो तालास करता तांची तो जतन घेता मिसांत आयिल्ल्या वेळार म्हाका भावा भयणीनो हांवें आराधनाच्या वेळार सांगलेल्या प्रमाणे जेजूची कुडूस आमी सेवतासतना आमची आत्मीक भूक थांबता कितल्या जाणांक अणभव जाला ते हांव नेनाव पूण थंयसर आत्मीक भूक थांबता आनी ह्या जेजूक सेवंक कितलो लोक राखून रावला तुमकां कळीत आसा जायतो लोक प्रत्येक जावन पिडेस ताका हर एका दिसा म्हणले बरी ताका पवित्र कुंभार जाय म्हणटात पूण दिवंक असाध्य पूण तसले ती आशे येतात आनी जेजू पिडेसाचो वैज म्हज्या जिवितांत जेव रावलो जाल्यार खंडीत जावन म्हाका तो सकत दितलो धैर्य दितलो बरे भलायकी म्हाका दितलो म्हणलें धैर्य ते एक अणभव तांकां आसा तर म्हाका बाबा भयणीनो जेजू थंय कॅर करूनचे जतन घेवचें थंयसर ताका ताचें काळीज आसा आनी थंयसर ताचें थंय आसलें वांटून घेवचें काळीज आसा देखून आज आमी प्रत्येक जावन आमी मागया जेजू आमचें थंय वांटून घेवचें काळीज तूं फावो कर तुवें म्हज्या जिवितान आशिर्वादां दिल्याय ही आशिर्वादां उतराण आनी करण्यानी वांटून घेवंक म्हाका तूं फावो कर जेजू तुवें म्हजी कळनासतना जतन घेतल्याय म्हज्याय जिवितान हांवें हेरांची जतन घेवंक म्हज्या कुटुंबाची जतन केल्ले बरी हेरांची गरजेवंताची जतन घेवंक म्हाका तूं तुजो सांगात दी म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल पोरजेची देवान कळनासतना जतन घेतिल्ली आनी ती पोरजां खोटेपणांत थंयसर भितर सरली जे देवाक ते विधेय जावचे अविधेय ती जाली आनी सबार रितीने त्या पोरजेचो देवान मोग केलो आनी त्या मोजेचो मोग करचे मुखांतर विविध प्रावाद्या मुखार राया मुखांतर फाटी हाडूंक ताणें प्रयत्न केल्लें हें जावन आसा देवाचो मोग देवाची जतन त्या लोकां थंय आसले देखून म्हाका बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तकांत सबार कडेन देवान आपल्या लोकांचो मोग केल्लो आपल्या लोकांची जबाबदारी घेतिल्ली त्या लोकांक आशिर्वाद दिल्लो आनी नव्या सोल्ल्यांत जेजून असलेंच बरेपण दाखोवन एकामेकाचो मोग केल्लो आमकां कळीत आसा तर त्याचो जेजूक आज आमच्या जिवितांत आमी हर एका दिशेन अनुभव करता आसतना ताचो स्पर्श आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आसतना जर तर म्हजो हात आनी एकल्याच्या हाताक मेळटा आसतना म्हजो स्पर्श ताका जाता ताचो स्पर्श म्हज्या हाताक जातना विविध अनुभव जाता जर तर करंट आसल्या वेळार जर तर आमी वायरां पडल्या वेळार त्या वायरांतल्यान करंट भायर येता आमी आमकां शॉक लागता तसलो एक अणभव त्या वायरांतल्यान आसा जाल्यार जेजूस म्हजो मेस्त्री ताका अणभव ताका आमी पटलून धरता आसतना ताच्या वर्त्या रितीन बरेपण म्हाका जातलें जाल्यार असलें बरेपण म्हाका जावं तुका जावं थोड्याच वेळार आल्तारीर उंड्या आनी वायना रुपार ताचें मांस आनी रगत जावं बदलता आनी ताची कूड आमी पवित्र कुंभा रुपे सेवता आसतना त्या जेजूचो ती कूड म्हज्या जिवितांत स्पर्श लावन दी आनी त्या स्पर्शा मुखांत आमी जियेतना आमची बेजाराय कंत पयस वचून दी आनी एकामेकाच्या सांगतपणां जियेतना थंयसर संतोश समाधान म्हाका आनी तुका पावस जावं आमेन. संगीगे आमची काळजां पत्रिकाती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या मेजा भोवती आमी हजर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक सांग आमी पो आशिता हे बापा सगींच्या पुण्या संगीगे आमची काळजां अत्रेकाती तुका हे बाबा सगींच्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें हें बलिदान सर्वेस्पोर देवाच्या मनाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून
आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हण नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमचे काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वगै दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. अवखा मुरेक आमी नमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुझे कीर्त परगडता. आपल्या अवकाळपणाचे बडवेक सांबाळून पवित्र तुझ्या कोरप्यान तुझ्या एकल्या स्पुताची आवय जाली आणि ससने प्रकाशने संवसारा पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताशे उदेशे देवदूत आणि सगळीचो सगळो दळबार तुझे तर महिमा वाकणतात. ताचे सांगते आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायन करता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार ओला तुज्या वैभवान सगळी तुकाचे. सगळी तुकाचे. सगळी तुकाचे. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. सगळी तुकाचे. सगळी तुकाचे. सगळी तुकाचे. बापा कुरोस पवित्र तुझ सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेने पवित्र कर आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरो सुसंगेच्या हादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो हाडी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसो समर्पूचे. तेच पर्यंत जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनू वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली हाणी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससणे कार्राचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळशाक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पासून ते वारा उठले हे म्हज्या उडासा करात. बावडता सोगट परगटुया. सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन साला. जेसू जीवन साला. नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवाणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिबीत उंडो आनी सडवणचे काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूचे कूड रगत संवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो जावन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळती कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेश सांग तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेशांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुजती सोपती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घीवण म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजें कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां काडलें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवेतां सुबोसकाय आमकां दी सगळेंशें बागण आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तुचें येणें बरोवशन अत्रेक्षांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपत कडेन सुटय आनी सराकांत तांतलीं वाठय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अर्धदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या पवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर मळांत शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याचे शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मोगासो एकवटाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमी तुमचे म्हाका पवना पूण त्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली. Jivitaso Somi Jesu amso Sasni Jivita Porun pauso Kurba amka divso E somya Jesu Kurpederi Harun ye somya Jesu ye Jivit nove turum ye somya Jesu ye Urpedeni Harun ye somya Jesu ye प्रार्थुया.
सर्गेच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बरलाय. आमकां मोरयेची देख घेवन आनी ज्या आदारान त्याच जिवान देसान देसात एक बरोवन आमचे जिवे तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवे जाव हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आणि सर्वोदवेदार देव बाप आणि पत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळखा. उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथावेन जल्माले औंकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये बावर्त अस्कल सावन कोटेपण सैत्य वंशांच्या ह्या दिसांनी आदी मगान बावर्ती असलेल्या पंपेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें कुशी वेल्या. बोंब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या साग्यातांव तूं आज देवकृपेचे आवय परी सर्गीची काकुळतेची भंडारा संवसारार चराई कुशीनी उदार मनान वांटताय. तुवें येदे वडे काकुळतेन राजवट चलोवच्या त्या पाठांतावन मुजेरी हे औंकवारी मोरये तुजे काकुळतेचे दोळे भरते आनी ताच्या आदाराचे येदे वडे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळती कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतेची आवय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी साहिबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा बरमता आनी बरोवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे काकुळतीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी औंकवार मोरये. भगवंती देवाचे माये आमा पसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. मोरये माये मुखांतर देवान आमचेर वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर ताणें आमकां दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी काळजांत अर्गां दिवया. परगांवांत बऱ्या कामाची विजा फावो केल्ल्या खातीर एक व्यक्ती अर्गां दिता. एक व्यक्ती पयन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत एक व्यक्ती दिसपरतो ग्रास फावो केल्ल्या पासत दोगां जाणां विज्ञान वरांतले राखून व्हेल्ल्या पासत एक व्यक्ती दोळ्याची चिकित्सा बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत एक व्यक्ती बरें काम फावो केल्ल्या पासत एक व्यक्ती बरी सैरीक फावो केल्ल्या पासत एक व्यक्ती सदांय मिसाक वचून कुरपा फावो केल्ल्या पासत तेगां जाणां मेळिल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिता. ह्या सर अर्गां मागण्या सांगता आमची सर अर्गां मागणी देवाक आमी समर्पया. अर्गां दिवचे मागणे पंपेच्या फलक्यांत रोसारची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेसूचे पाप कद नातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान
आणि भोवसड उपकार पावडच्या मनान ये म्हज्या उदार उपकारी वंतेनी हांव तुजे ते परत्यान फाटी येता म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव फाटी येता म्हजे कंतेंत तुवें म्हाका सुण घालूंक ना म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुसयला म्हज्या कंतांत तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें ये माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतेचे एक दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला बावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टदल्यांची तूं कितली पिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रस्ना तुजे सशी धांवून येते हांव आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वादलेले पोंपे माये तुका अर्गां जावं आमेन पोंपे माये मरिफात सर आमची मागणी आनी ते सवां देवा मुखार आमी दवरया 8 जाणां पिडा गूण जावच्या खातीर म्हूण मागतात 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 8 जाणां बरी सैरीक फावो जावं दी म्हूण 13 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हूण 4 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हूण 4 जाणां शिकोंक बरी मोत फावो जावं दी म्हूण 2 जाणां परिक्षेन पास जावं दीत म्हूण 4 जाणां कुटुंबांत माया मोग समाधानान जिवंक कृपा मेळोवन दी म्हूण 13 जाणां चिंतली कामां जावं दीत म्हूण एक व्यक्ती जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून दी म्हूण एक व्यक्ती बरें फ्लॅट मेळचे पासत 2 जाणां घरांत मागण्याचें वातावरण आसचें पासत एक व्यक्ती काम कायम जावं दी म्हणून 2 जाणां परगांवांत बरें काम मेळोवन दी आनी विजाची समस्या परिहार जावं दीत म्हूण 13 जाणां कोर्टीच्या केसीन जीक मेळोवन दी म्हूण एक व्यक्ती बरो फुडार फावो जावं दी म्हूण एक व्यक्ती आमल पियेण्यांत तावन सुटका लांबो दी म्हूण एक व्यक्ती बरो पावस फावो करून दी म्हूण ह्या मागण्या सांगता विशेश तरान आमी भुरग्यां पासत मागचें जावन आसा तशेंच प्रत्येक जावन आज युवा जाणां पासत मागचो दीस जावन आसा सर आमच्या युवा जाणां पासून आमी मागया आमच्या फिरगजेंत आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत आनी शेत समाराच्या सर युवा जाणांनी देवाच्या माया मोगान बरोवन देजूचे मिसांव बऱ्या तरान हातीन घेवन तें संपूर्ण करून सदांच देवाची खुशी पाळोवंक जाय आसली कृपा देव तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया उगडास कर ए भोव दयाळ हांव कुवार मरये तुज्या आश्रयाक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना पाटी गेल्लो म्हूण केदींच कोणेय आयकोंक ना हे पातयेनेन धैर्य घेवन तुजे सरशीं धांवून येता हे अंकुवारीचे अंकुवारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन ए मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्लें वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदून म्हाकाय नवो धैर्य मेळटा कसली कृपा सोडून खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंताच्या मध्य मरिफा सोडयेत म्हूण तुवें दुमकाक बसयलाय देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यात तर तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजांत आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भगवंती अंकुवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मानाचेर म्हाका बळ दे भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्या बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थया हे देवा तुज्या एकल्या अस्पुतान आपले जिणये मरणांनी पुन्हा जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाचावेचें इनाम आमकां चड दवरलां बगेत हांव कुवार मोरयेचें भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांचो आटा पेल्यास आमी पाटलाव करिसो
आणि तातूंत बसयल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परत त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मार्फत आमेन. आतां पिडेस्ता खातीर मागणें. सुम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. प्रार्थुया. सुम्या जेजो क्रिस्ता मनशाकडा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरें तो मनीस जालोय. भावार्थान तुजे ससी आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे हात दवर तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरे भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिड्यांनी कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजरमायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मरेपात तुजी गूण करचे सकत तांचे देवोन दी आनी सर पिडेश्रियंतली आनी वायटांतले निवारण कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे ते गूण भावार्थान जियोंक आमकां फोव करून मागता जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमेस पिडेसाचो उडास काडया. आमची तकली आमी बागोवया. खलतेपणाचो शेगूण जावन तकली बागयतना तेच जेजूची गूण करची सकत आमच्या तशेंच मागच्या सर पिडेसांक लाभो दी म्हणून आमी मागया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूं. तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पोतुसबे जियेताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांच रावूं. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमकां आराधन मिसाचें बलिदान आनी नवें कर्ण देवाची सांगातपण बगयल्ल्या आमच्या मोगाच्या मानादीक बाप जॉन बॅप्टिस्ट मॉरस मारील फिरगजीचे विगार जावन आपले सेवा दिवन आसात. तांकां आमच्या विगारा तर्फेन तुमच्या तर्फेन आनी सर्व फिरगजगारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मुरिये मोगाळी माये मोरिये दयाळी राणी मोरिये दुर्लक्षे काये पाव तू माकाये माये मोरिये मोगाळी माये मोरिये दयाळी राणीये मोरिये दुर्लक्षे काये पाव तू माकाये माये माये मोच्या ओ मोगाच्या
आम्हा बसत विनादी कर मुखार पुत्रा सोय अंकुर मोरी आशीर्वादी भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाची आनी भुताचे पवित्र आत्म्याचे न्हय. आमेन.